सध्या गोंयभर म्हादयचोच विशय चालू आहा. पॉलिटिकल पार्टी एक्टीव जाल्या, म्हादय बचाव अभियानूय एक्टीव आहा आनी तेंच्यो मिटिंग्स ऑर्गनायज जाल्या. पण खरें हें म्हादयचें बॅटल आहा तें कोर्टान जावपाचें. कितें न्याय मेळपाचो कोर्टांतल्यान मेळपाचो आनी तेजी खरी केस खंयच्या पांवड्यार आहा आनी लिगली आमी ती बॅटल फुडें जिखपाक शकता. गोंयची परिस्थिती कितें आहा ही एकटोच मनीस सांगूंक शकता ते गोंय राज्याचे एडवोकेट जनरल. आनी आमी आहा आतां तेंच्या ऑफिसान एडवोकेट जनरल बाब देविदास पांगय हांचे तेंचे कडल्यान जाणून घेवया एक्झॅक्टली की गोंयची केस खंयच्या टप्प्याचेर आहा, कितले चान्सीस आहा गोंया खातीर. तुमचें स्वागत आमच्या कार्यक्रमांत. आमकां जस्ट पयलीं एक तुमी जे एक मॅप घेवन सदांच प्रेजेंटेशन आमी तुमकां पळयलें, तुमी मॅप घेवन एक्सप्लेन करता केस कोणाकूय करपाक जाय जाल्यार MLAंक जाय, म्हादय बचाव अभियानाक तेंच्या वांगडा मिटींग तुमी एक मॅप घेवन आसता सदांच. आमकां तो मॅपाचेर तुमी जे ड्रॉ केला मॅपाचेर तुमची जी केस तुमी एक्सप्लेन ती आमकां एकदां सांगा की लोकांक कळपाक जाय की बाबा केस कितें आहा, DPR म्हणटा तो कितें, थंय DPR तो अप्रूव जाल्या उपरांत तेजेर काम जाल्या उपरांत खंय खंय प्रॉब्लेम जावपाक शकता ते आमकां एकदां एक्सप्लेन करा. पयलें म्हणजे तुमकां थँक्यू म्हणटा की म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली. एक मुख्य मुद्दो असो आसा की म्हादय संबंदी समज आनी गैरसमज हे खुबशे जाल्ले आसा. खुबश्या लोकांक कांयच खबर ना, खुबश्या लोकांक थोडें खबर आसा आनी खुबश्या लोकांक सगळें खबर आसा. तर एक लोकां मदीं, सामान्य लोकां मदीं ही थोडी जी गैरसमजूत आसा जावं अज्ञान आसा जावं तांकां मुद्दम अज्ञानी ठेविल्लें आसा तें आज क्लॅरिफाय करपाचें हांव प्रयत्न करतां म्हजे तर्फे. तर पयली गोश्ट आमी तुमकां हो नकाशो दाखयता, हो मॅप दाखयता. ह्या नकाशा वयल्यान थोड्यो गोश्टी तुमकां दाखोवपाचो हांव प्रयत्न करतां. ह्या आतां मॅपाचेर जे येलो पोर्शन, हळडुळे पोर्शन जे आसा पळय न्ही, ही म्हादय बेजीन म्हणटा पळय न्ही, मराठीन ताका म्हादय खोरें म्हणटा, इंग्लिशीन ताका बेजीन म्हणटा. तें हें हळडुळे पोर्शन आसा पळय तें तितलें दिसता तितलें म्हादय बेजीन. आतां दुसरी गोश्ट तुमकां दाखयता हांव, म्हादय जी मुख्य नदी आसा तिजो प्रवाह खंय सुरू जाता आनी खंय सोंपता हें दाखयता. ताजे उपरांत हांव दाखयतलों तुमकां म्हादयच्यो ज्यो ट्रिब्युटरीज म्हणटा पळय, उपनदी म्हणटा मराठीन ताका, त्यो कश्यो आसात त्यो दाखयता. आनी ताजे उपरांत हांव दाखयतलों तुमकां कळसा म्हणटा तो खंय आसा, बंडोरा म्हणटा तें खंय आसा आनी हरताल म्हणटा तें खंय आसा. तर पयलीं तुमकां ही जी ब्लॅक बाउंड्री दिसता पळय ही सगळी म्हादय बेजीन म्हणटा पळय तें येलो पोर्शनान जितलें दिसता तितलें. ओके. हाजे उपरांत हांव दाखयता तुमकां म्हादय बेजीन आसा पळय हे 3 राज्यांनी पडटा. आतां कर्नाटक राज्य म्हादय बेजीन खंय पडटा तें हे पळय, ही जी बाउंड्री आसा, रेड जी बाउंड्री आसा पळय, रेड दिसता पळय तुमकां न्ही, डॉटेड पोर्शन आसा पळय, ह्यो आमच्यो राज्याच्यो बाउंड्री, गोव्याच्यो बाउंड्री. ओके. सो आतां म्हादय बेजीन जर येलो पोर्शन जर पळयशीत जाल्यार कर्नाटका इतलो भाग पडटा हो पळय. हो हांगच्यान सुरू जाता पळय कर्नाटका इतलो. ओके. आनी हांगच्यान असो इतलो मेरेन हो कर्नाटकान पडटा. ओके. एक सायड एक सायड. महाराष्ट्र म्हणटा पळय तें इतल्या कुडक्यान पडटा. कळ्ळें न्ही. सो म्हादयशे सादारणशे 2003 स्क्वेअर मिटर ही किलोमिटर एरिया आसा. 2003 स्क्वेअर किलोमिटर. ओके. तातुंतली सादारणशी एक 77 स्क्वेअर किलोमिटर ही महाराष्ट्रान पडटा आनी सादारणशे 300 वयर स्क्वेअर किलोमिटर ही कर्नाटकान पडटा. हो बाजू आसा तो एप्रोक्सिमेटली हांवें सांगला. आमचे सादारणशे 1500 वयर वता, पण आतां म्हजे कडेन फिगर्स आसा हांव दिता तुमकां फुडें. पण आतां तुमकां दाखयता हांव म्हादय जी मुख्य आमची नदी आसा पळय ती खंयच्यान सुरू जाता आनी खंय सोंपता. म्हादयचें मुख्य ओरिजीन जें आसा पळय न्ही, देवगांव म्हणून आसा, देगांव म्हणून थंय सुरू जाता. ही ल्हान प्रमाणान सुरू जाता देगांव हांगा, ओरिजीन ऑफ म्हादय. ही हांगच्यान सुरू जावन अशी कर्नाटकान सुरू जाता ती, हांगा येता आनी हांगच्यान ही अशी फुडें येवन हांगा गोंयान येता पळय हांगासर. ओके. आनी हांगच्यान फुडें अशी येवन सकयल येवन, ओके, हे पळय अशी येवन मांडवी मागीर मांडवीन पावली हांगासर. ओके. ओके. ही म्हादयचो प्रवाह. म्हणटा सो म्हादय हांगसर सुरू जाता. ओके. आतां कळसा नल्ला म्हणटा पळय न्ही, तो खंय सुरू जाता दाखयता तुमकां. कळसा नल्ला हो पळय हांगा सुरू जाता. कर्नाटकान सुरू जाता तो आनी तो हांगासर भितर सरता आमच्या गोंयान. हो पळय हांगच्यान भितर सरता सुर्ला आनी तो येवन सुर्ला नाला म्हणून आसा पळय न्ही, ताका येवन जॉयन जाता आनी मागीर तो गोंयान सरता. आनी हांगच्यान असो गोंयान सरून ती सुर्ला नदी जाता, जावं ताका उपनदी म्हणटा आमी, ती येवन हांगासर म्हादयक मेळटा. कळ्ळें न्ही. सो हें आसा कळसा.
उपनदी म्हणजे ताका ट्रिब्युटरी म्हणटा. आतां भंडुरा म्हणटा पळय न्ही तो पळय हांगा सुरू जाता कर्नाटकान. तो असो हांगा येता तो नल्ला, हांगा येवन तो हांगा मादेईक जॉयन जाता. ओके, हे दोन नल्ला जे आसा पळय भंडुरा नल्ला आनी कळसा नल्ला, हे दोन विशय आसा पळय न्ही आमकां इम्पॉर्टंट विशय ह्या मादेय डिस्प्युटा संबंद. तर पयलो जो असो विशय की म्हादय डायवर्ट केली म्हणटा पळय ती म्हादय मुख्य नदी आसा पळय न्ही ही डायवर्ट जावना, जावपाची परमिशन ट्रायब्युनलान दिवना. डायवर्ट करपाक तर कितें परमिशन दिला, वो कळसा नल्ला आसा पळय न्ही आनी हो हलतार नल्ला आसा पळय तातूंतलें थोडें उदक मेळून कळसा नल्ला म्हणटा ताका, हें भायर डायवर्ट करपाक परमिशन दिला. आनी हो जो बंडुरा आसा पळय हो नल्ला आसा पळय हो भायर डायवर्ट करपाक ट्रायब्युनलान परमिशन दिला. त्या वटेन तेवटेन ते डायवर्ट जावन ती फुडें मादेय पळय मलप्रभा बेजीन म्हणटा पळय न्ही तातूंत वचपाचें तें. आनी हो हांगासरल्यान खंयच्यान डायवर्ट हो तसो पळय हांगा डायवर्ट जातलो परत मलप्रभान. हा आनी हांगच्यान तो मलप्रभा रिव्हरा वयल्यान तसो वतलो. ओके, अशें. हलतारा नल्ला आतां खंयच्या हलतार नल्ला म्हणटा पळय न्ही तो हलतार नल्ला हो पळय हांगा आसा. दिस इज हलतार नल्ला. हांगासर बारीक बारीक तो ताचे महाराष्ट्राच्यान tributary आसा. ओरिजिनेट जाता. तो कर्नाटकानूच ओरिजिनेट जाता आनी मागीर हो पळय महाराष्ट्रान येता पळय तो. ओके, तो महाराष्ट्रान येता आनी मागीर असो गोंयान सरता. विरडी म्हणटा पळय गांव आसा विरडी पळय, गांव. थंय थंयच्यान तो गोंयान सरता. तर हो हलताराचे बारीक बारीक हांगासर ताका व्हाळ आसा एकदम ल्हान. ते थोडे ल्हान ल्हान ताणें उदक हाडून ते हांगासर धाडपाचे तांचो प्रयत्न आसा. ओके. कळ्ळें. सो कळसाण टोटल सोडपाचो हलतारा कळसाण कळसाण सोडपाचो आसा आमी कळसांतल्यान मागीर तो मादेयेन वचपाचो आसा, सॉरी मलप्रभान वचपाचो आसा. हो डिस्प्युटेड पोर्शन. तर आतां जाता कितें, हांगासर तांची भीमगड वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा. कोणाची, कर्नाटकान पडटा ती. आमची मादेय वायल्ड लायफ सँच्युरी पळय हांगा पडटा. ओके, हाज्या सकयल बाकीच्यो वायल्ड लायफ सँच्युरी येता आमच्यो. भगवान महावीर येता, हांगा बोंडला येता हे सायडीक, मागीर हे सायडीक नॅशनल पार्क येता, आमचे महावीर नॅशनल पार्क येता. तर मुख्य प्रॉब्लेम असो आसा की हें जें उदक तांकां हांगासर जें डायवर्ट करपाक दिलां आनी हांगा डायवर्ट करपाक, हे दोन नाल्याचें उदक, हो विशय आसा आमच्या गोंयाचो जो ज्वलंत विशय आसा तो हो. DPR जो जाला तो ह्या दोन हाचो नल्लाचो. सो पयलें म्हणजे मादेय मेन रिवर आसा पळय न्ही थंय खंयच डायवर्शन जावं डॅम येवपाचें ना. कळ्ळें. दुसरो विशय आसा जे तांकां डॅमाची परमिशनां दिल्या ही बंडुरा आनी कळसा हांगासर दोन कडेन तांचे जे एप्रूव जालें. आतां ट्रायब्युनलान कितें म्हणलां की हे जे म्हादयचें बेजीन आसा ताचें उदक ताणें एसेस केलां, म्हणजे कितलें उदक आसा, म्हणजे वर्साक कितलें उदक हांगा मेळटा. तर तांणी तें 188 TMC म्हणजे 188,000 मिलियन क्युबिक फीट इतलें उदक आसा ह्या बेसिनान वर्साचें अशें म्हणून ताणें एसेस केलां. तर तातूंतलें ताणें कितें केलां, भायर व्हरपाक जें उदक परमिशन दिलां हें 3.9 TMC म्हणजे सादारणशें 2% सकयल, आनी तें बी मेन म्हादयचें न्ही तर त्या दोन नल्ल्याचें तें डायवर्ट करपाक परमिशन दिलां. हो दुसरो विशय आसा. आनी आमचो तिसरो मेन विशय जो आसा तो असो आसा की हांगासर आमची ही मादेय वायल्ड लायफ सँच्युरी येता हांगासर. कळ्ळें न्ही. तर ही जी सुर्ला रिवर आसा म्हणजे कळसाचे फुडें कंटिन्यू जें जालां ती मादेय वायल्ड लायफ सँच्युरीन येता. आमचें म्हणणें आसा की वायल्ड लायफ सँच्युरीन खंयचें उदक आसा पळय न्ही तें कोणूय केन्नाच कितलेंय कोणें ताका जर परमिशन दिलें जाल्यार तें डायवर्ट करूंच शकना. ताका परमनंटली बंदी आसा. सो इवन जर ट्रायब्युनलान तांकां परमिशन दिलें की तुमी हांगा डॅम बांदा म्हणून जाल्यार ते कायद्यान करूंच शकना अशें आमचें म्हणणें आसा. आनी तेंच आमचें मुख्य ऑब्जेक्शन आसा. आमी ट्रायब्युनला कडेन तें ऑब्जेक्शन मांडलां, सुप्रीम कोर्टारूय मागलां आनी आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन बरोवन दिलां की हें शक्य ना म्हणून, तुमी जें परमिशन दिलां हांगासर हें इट इज नॉट पॉसिबल. कळ्ळें न्ही. आनी होच मुद्दो आमी मुख्य तरेन मांडला आनी अजुनूय मांडटले. आनी आमचें म्हणणें अशें आसा की आनी कितें करूं शकता पण तुमी डायवर्ट करूं शकना उदक. हें हो फ्लो आसा तो तसोच दवरपाक जाय. हो आमचो मुख्य मुद्दो आसा. कितें तशेंच हांगासरूय हो बंडुरा आसा तो अल्टिमेटली म्हादयन येता आनी म्हादय भितर येता खंय मादेय वायल्ड लायफ सँच्युरी. सेकंडली हांगा भीमगड वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा, फूल भीमगड वायल्ड लायफ सँच्युरी. सो हें तुमी कायद्यान
टच करपाक शकना. टचूच करूं शकना. आनी हो जो कायदो आसा वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो कायदो, पार्लमेंटाचो कायदो. हो कायदो कर्नाटकाय ब्रीच करूं शकना आनी गोवाय ब्रीच करूं शकना. तर आमचें म्हणणें असं आसा की तुमी कितले DPR अप्रूव्ह कर, कितेंय कर, हें कंप्लिटली डायवर्शन जें आसा पळय तें शक्य ना. थंयच्या थंय यूज करपाक भितरल्या भितर कितें यूज करपाक इट इज पॉसिबल. ते कामाचे जे DPR जाला ते हां, काम जालें आतां- जाल्यार खंयचे एरिया हां, सादारणशे जे तांचे जे DPR जो अप्रूव्ह जाला पळय न्ही ते हांगासर हो जो ब्लॉक दिसता पळय ग्रीन कलरचो ब्लॉक दिसता पळय न्ही हांगच्यान ते तांणी कितें केलां टनल काडून उदक ऑलरेडी बांदला हेंच्यान तो. तो जो बांदला पळय आनी तो ट्रायब्युनलान प्लग करपाक लायला, बंद करपाक लायलो पयलीं. तेंच चालू करून उदक अशें डायवर्ट करपाचें आसा. कळ्ळें न्ही. ऑलरेडी ऑल्दो आमकां ते DPRचो एक्चुअल कॉपी मेळूंक ना, पण ज्या तरेन जें तांचें मांडलां आनी पयलीं पासून जी केस आसा त्या प्रमाणे तांकां ते अशें डायवर्ट करपाचें आसा. हांगा बारीक बारीक उदक अडोवपाचें आसा आनी ते पंप करून हांगा घालपाचें आसा. एक ल्हान ल्हान तांणी बंधारे कशे बांदपाचे आसा हलताराचेर आनी ते हांगा डायवर्ट करून अशें व्हरपाचें आसा. तशेंच बंडुराचेर तांचो तसोच प्रोजेक्ट आसा. हांगासर एक ल्हान डॅम आहे पळय, हे जे रेड कलर दिसता पळय न्ही, हांगा एक ल्हान डॅम 10 काय 11 मिटराचे डॅम बांदपाचे आसा आनी तांकां हांगच्यान ते डायवर्ट करपाचे डॅम आसा. बांदून. डॅम बांदून. हे दोन कडेन तांचे प्लॅन आसा. DPR जो आमच्या अंदाजा प्रमाणे अजून मेरेन ऑफिशियल कॉपी आमकां मेळूंक ना, पण जे कितें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां त्या प्रमाणे आमी अशें मानूं शकता की तांकां हांगा करपाचें आसा आनी हांगा करपाचें आसा. आतां दुसरी विशय असो आसा, उदक जे हांगा आडयतलें, जे हांगा पावस पडटा पळय तेंच उदक तितलेच एरियेचें. सकयले काय उदक ते करूं शकना. तशेंच हांगा बंडुराचें तशेंच जे हांगा ते डायवर्ट करपाक दिला पळय ते हांगचें उदक आसा पळय तितलेंच जावं शकता. ताचे फुडलें काय शक्य ना डायवर्ट करपाक. ते फ्लो गोंया वटेन चालू गोंयांतलो चालूच आसा आनी जास्तसो भाग जो आसा पळय तो आमच्या गोंयांत पडटा पावस. सो हें उदक आमचें हांगा येतलें, पण कितें जातलें, आमचें ऑब्जेक्शन कितें आसा, हांगासर डॅमेज जातली म्हणून. हांगा तुमी जेन्ना उदक जेन्ना आडयतले पळय तेन्ना ताचो फ्लो इल्लो कमी जातलो अशें आमचें ऑब्जेक्शन आसा. जरी तितलो फरक पडन तरी ते करपाक दिवपाकूच जायना. कित्याक आमचें म्हणणें आसा की ते वायल्ड लायफ सँच्युरी आसल्या कारणान आनी आमचें इको सेन्सिटीव झोन हो सगळो, हांगा उदक इल्लें सुद्दां जर डायवर्ट जालें जाल्यार आमकां लॉस जातली आनी हाजो परिणाम जातलो. म्हणून आमी एक सुद्दां ड्रॉप डायवर्ट करपाचें आमचें ऑब्जेक्शन आसा. ते करूंच शकना अशें आमचें म्हणणें. सद्या केस खंयच्या स्टेजीर तेजे मागीर येवया. म्हाका एक जाणून घेवपाक जाय, केस 20 वर्सां मायज जाल्ली, आमी हे बॅटल झगडटा, स्टेट झगडटा. म्हादय ट्रायब्युनलान ते 2005-2009 उपरांत येयले आनी तेन्नाच्यान केसी चालू आहा. सो इतल्या वर्सां स्टेट म्हणून स्टेटीचे कितें कितें निर्णय जाले, खंय म्हणजे कितें कितें डिसिजन्स घेतल्या, नकळत कळत चुको बी जाल्या, तेजेर आमकां मातसो उजवाड घालूंक जाय. आमची स्टेट खंय तरी सादारणशे 1985 सालाच्यान हो इश्यू सुरू आसा. तेन्ना आमचो वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टर आनी तांचो वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टर हांच्या मदीं एक मिटींग जाल्ली आनी ताजे मिनिट्सूय धाडले. ते मिनिट्सूय आसा, त्या मिनिट्सान थोडी डिस्कशनां जाल्लीं, हें उदक कर्नाटकान आनी गोंयान वापरपाचें अशें बी म्हणून. हो पयलींचो विशय, हें लोकांक पयलीं खबर नाशिल्लें. मागीर जेन्ना लोकांच्या लक्षान आयली ही गोश्ट तेन्ना लोकांनी ऑब्जेक्शनां घातल्या उपरांत मागीर हो आमचो सरकारान थोडे स्टेप्स घेतले. तर ताचे उपरांत जालें कितें की कर्नाटक जें आपलें काम आसा पळय तें कशें करून इलिगली सुरू करपाचो पयलीं पासून प्रयत्न करता. एक टायम असो आयलो की सादारणशे 2012 सालांत 11-12 सालांत सेंट्रल गव्हर्मेंट तांकां इन प्रिन्सिपल अप्रुवल दिलें कळसा प्रोजेक्टाचें आनी तें डायवर्शन सादारणशे ताणें 7 TMCच्या वयर परमिशन दिल्लें. मागीर हांगासर इश्यूज जाले, एजिटेशनां जालीं, मागीर खूब डेमॉन्स्ट्रेशनूय जालीं. ताका लागून हें सादारणशे 2012 सालांत. ओके. आनी त्या टायमाचेर मागीर सेंट्रल गव्हर्मेंटान तें फाटीं घेतलें, सस्पेंड दवरलो. तो जो इन प्रिन्सिपल अप्रुवल आसा तो सस्पेंड ट्रायब्युनलान चालू आसली. तेन्ना जावं नाशिल्ली, मागीर सुरू जावन. हय, तुका एक्झॅक्ट डेट दिता हांव, एक मिनीट. ही गोश्ट केन्ना घडली, सादारणशी 2002ची गोश्ट. इन प्रिन्सिपल जो अप्रुवल ताणें दिला हो 2002 सालाची गोश्ट. ताजे उपरांत ताणें तो रोखडोच एक 2-3 म्हयन्यांनी सस्पेंड केलो इन प्रिन्सिपल अप्रुवल. तर मागीर कितें जालें की हो डिस्प्यूट सुरू जालो करता करता 2010 सालांत तांणी परत कितें तरी इश्यू सुरू केलो. मागीर आमी कोर्टान गेले, सुप्रीम कोर्टान गेले. सुप्रीम कोर्टान तांणी स्टेटमेंट केलो की आमी डायवर्ट करचे ना म्हणून, जावं काम करचें ना म्हणून. ताज्या उपरांत सेंट्रल गव्हर्मेंटान ट्रायब्युनल कॉन्स्टिट्यूट केलें. मागीर ती इंटरीम ऑर्डर कंटिन्यू जाली ट्रायब्युनलांनी फुडें ऑर्डर पास केली
की जर तांणी जर उदक डायवर्ट केलां आनी मदीं तांणी जें बांदकाम सुरू केलें ट्रायब्युनल केस चालू आसतना आनी उदक डायवर्ट करपाक एक्चुअली सुरवातूच केली, तातूंत ट्रायब्युनलान ऑर्डर पास केली की उदक डायवर्ट करूं शकना तुमी म्हणून, आनी थंय 2 प्लग घातले आनी ट्रायब्युनलाचे मनीस आयले, इन्स्पेक्शन केलें तांणी, इन्स्पेक्शन करून तांणी तें पळयलें की ते प्लग जाला आनी तांणी रिपोर्ट ट्रायब्युनलाक सपोर्ट फायल केलो. आतां ट्रायब्युनलान फायनली जेन्ना ऑर्डर पास केली आनी जजमेंट पास केलो, म्हणजे हो जो आतां इशू आसा पळय तो डायवर्शनाचेर तांकां 3.9 TMC जें दिलां उदक, तातूंत कितें म्हणलां की आमी हें परमिशन दिता तुमकां, पण ताका सगळीं परमिशनां लागतलीं, इन्क्लुडींग वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टाच्या अंडर जें परमिशन लागता तें लागतलें तुमकां, आनी जो मेरेन ती परमिशनां मेळना तो मेरेन तुमी डायवर्ट करूं शकना. तर आजची परिस्थिती अशी आसा की ऑल्दो DPR इज अप्रूव्ड तरी आसतना ही जी परमिशनां बाकीची जी लागता पळय, लायक फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट क्लियरन्स लागतलें ताका, मागीर वायल्ड लायफ प्रोटेक्शनाचें परमिशन लागतलें, ही परमिशनां जो मेरेन तांकां मेळना तो मेरेन तांकां कांयच करूं शकना. आतां अशें घडूंक ना की हें DPR अप्रूव्ह जालो म्हणून तांकां की ते बांदकाम करूं शकता, ना तशें शक्य ना. कायदेशीर जर तांकां बांदकाम करतलो जर समज जाल्यार ही सगळीं परमिशनां लागतलीं आनी आमचें म्हणणें अशें आसा की ते फॉरेस्ट क्लियरन्सूय तांकां दिवंक शकना आनी वायल्ड लायफ प्रोटेक्शनाचे अंडर सेक्शन 29 जें आसा ताच्या अंडरूय परमिशनां दिवंक शकना अशें आमचें म्हणणें आसा. आनी दुसरी गोश्ट अशी आसा की म्हादय बचाव आंदोलन जें आसा पळय न्ही, तांणी एक केस फायल केल्ली सुप्रीम कोर्टान, जी मेन सुप्रीम कोर्टाची केस आसा TN गोदावर्मन म्हणून एक केस आसा, म्हणजे बेजिकली फॉरेस्टाची केस आसा. तातूंत कर्नाटकान एक स्टेटमेंट केला की ते कळसा आनी बंडोराचें काम ते करचें ना असो म्हूण स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्टान रेकॉर्ड केला आनी त्या रेकॉर्डाच्या बेजिसाचेर ते तांचें जें इंटरीम एप्लिकेशन आशिल्लें तें डिस्पोज जालां. तर आमचें अशें म्हणणें आसा की जर कर्नाटकान जर कसलें जर काम करपाचें सुरू जर केलें जाल्यार त्या सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीचो कंटेम्प्ट जातलो अशें आमचें म्हणणें आसा. ह्यो 2 गोश्टी आमी एक म्हणजे आतां जें आमी सुप्रीम कोर्टान इंटरीम एप्लिकेशन फायल केलां तातूंत ही नोंद केल्या आनी आमी एक पॉयंट हे दोनूय रेज केला. दुसरें म्हणजे आतां आमी आमचो जो सेक्रेटरी आसा, सेक्रेटरी वॉटर रिसोर्सीस, हांणी कालूच एक पत्र बरयलां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो सेक्रेटरी एनवायरमेंट की तुमी जर तांचे जर कसले जर एप्लिकेशन्स कर्नाटका गव्हर्मेंटाचे फॉर ग्रांटींग फॉरेस्ट क्लियरन्स जर तुमच्या कडेन आयला जाल्यार 2 गोश्टी तुमी लक्षांत घेवच्यो पडटल्यो. एक म्हणजे हांगा वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आसा आनी तुमी जर परमिशन दिलें जाल्यार तें उदक डायवर्ट जातलें वीच वील बी इन ब्रीच ऑफ सेक्शन 29. इन्फॉर्म करून दिला. हें कालूच सांजचें लेटर गेलां तांकां. दुसरें म्हणजे आमी सांगलां की सुप्रीम कोर्टान कर्नाटकान स्टेटमेंट केला की कळसा आनी बंडोराचेर कांयच काम करचें ना म्हणून. जो मेरेन तो स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्टाचो रेकॉर्ड जाल्लो आसा आनी सुप्रीम कोर्टान तें रेकॉर्ड केला तो मेरेन ते कांय कामूच करूं शकना आनी तुमी तें फॉरेस्ट क्लियरन्सूय दिवंक शकना. आमकां आतां अशें कळ्ळां की कर्नाटकान एक म्हणजे फॉरेस्ट क्लियरन्साचें परमिशन मागलां मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्टा कडेन. सो ताका आमी इमिजिएटली आतां लेटर बरयलें काल राती की ती परमिशन आसा तें कशेंच दिवंक शकना बिकॉज दॅट वील बी इन ब्रीच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एंड दॅट वील बी इन ब्रीच ऑफ द वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट. आनी तातूंत आमी अशें फुडें म्हणलां की आमचे वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आसा ती आसात, म्हादय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आसा ती आसात, तांची भीमगड वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आसा, ताजें अंडर सेक्शन 29 तुमी उदक खंयचेच डायवर्ट करूं शकना. सो तें जें तांचे बंडोराचो जो प्रोजेक्ट आसा पळय तो तर सामको इलिगलूच, कित्याक ते सारके तेंकून आनी आमचे सादारणशें म्हणजे कशें आसा कळसा जो प्रोजेक्ट आसा पळय न्ही, आमची जी वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आसा ताच्या पासून सादारणशें 500 मिटराच्या भायर आसा तो, म्हणजे इतले लागीं आसा की तें शक्यूच ना म्हणून. आनी दुसरी आसा ती भीमगड तर सारकी एक्चुअली थंयच पडटा, खंय तांचें भीमगड वायल्ड लायफ सँच्युरीनूच पडटा तें जे तांचो जो प्रोजेक्ट आसा. सो त्या 2 कारणांक लागून आमचें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन काल आमी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्टाक धाडून दिलां. आनी म्हाका दिसता हें जें ऑब्जेक्शन आमचें इतलें स्ट्रॉंग आसा की तें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट म्हज्या म्हणण्या प्रमाणे परमिशन दिवंक शकना. आनी जर तांणी जर दिलें तशें जर बेकायदेशीर जर परमिशन तांणी जर दिलें अशें जाल्यार तें आमी सुप्रीम कोर्टान स्ट्रॉंगली आमकां केस स्ट्रॉंग आसा ती केस आनी ती स्ट्रॉंग केस आमी सुप्रीम कोर्टा कडेन मांडटले आनी आमी म्हणटले की हें सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीच्या अगेन्स्ट आसा तांचें डिसिजन. आनी दुसरें म्हणजे कायद्याच्या विरोधान आसा हें अशें म्हणून स्ट्रॉंगली आमी मांडटले. आतां एके वटेन स्टेट फायट करता लिगल सगळ्या लिगल फ्रंटाचेर हें करता, दुसरे वटेन आतां अवेरनेसूय जावपाक लागला, पॉलिटिकल पार्ट्यो फुडें येवपाक लागला, तेजो कितें परिणाम जावंक शकता वा तेजो फायदो जातलो स्टेटीक वा कशी कितें ते ह्या सगळ्या
मिटिंगांक ह्या सगळ्या एक एका म्हाका कशा अशें दिसता की पॉलिटिकल इशू आसा तो, कित्याक अल्टिमेटली हो राज्याचो विशय आसा. राज्याचो विशय जाल्यार तातूंत पॉलिटिकल इशूय आयलो, लिगल इशू आसाच आसा, प्लस टॅक्निकल इशूय आसा हो. तीन तरेचो हो इशू आसा. तर एक म्हणजे म्हाका एक दिसता की आमच्या गोंयच्या जनतेन सगळे एकजुटीन रावन हो जो लढो आसा तो लडपाक जाय. आमचे जर चार कडेन जर चार तोंडां जालीं जाल्यार आमचे जे ऑपोजीट लोक आसा पळय ते फायदो घेतलो. म्हणजे सादारणशे कर्नाटक फायदो घेतलो. तर आमी युनायटेड रावपाक जाय. आनी तुमी जर पळयलां आसतलें तांचे सायडीक सगळे जाण एक आसा आनी एकवटीन झगडटा हे. तांचो एकूच विशय आसा आनी तोच घेवन बसल्यात ते. ते एकामेकाक कांयच विरोध करना ह्या विशयाचेर. हरशी पॉलिटिकल डिफरन्सीस कितें जावं ह्या खूब आसा. विशयाचेर ह्या विशयाचेर ते एक आसा. तर एक सामान्य नागरीक म्हूण म्हाका दिसता की आमी गोंयकार एक रावपाचे आनी एक वटेन झगडपाचो हो विशय. आनी एक वटेन झगडल्या शिवाय हें शक्य ना. कारण कितें आसा, जर आमी आमच्याच मनशांक जर फाटीं ओडपाक लागले ह्या विशयाचेर, तर आमी फाटीं पडटले. तर आमी एक वटेन रावन हो लढो लडपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आतां पॉलिटिकल हें चल्लां आसतना पॉलिटिकल पार्टी एकामेकाचेर स्टेटमेंट करता, तुम त्या टायमार कितें केल्लें, हेणी त्या टायमार कितें केल्लें, अश्यो कितें चुको जाल्या मदीं अशें कितें खंयचे सरकारा कडल्यान चुको बी जाल्या त्यो आमकां माल पडटा. ना, चूक जाली म्हणजे अशें कशें आसता न्ही, एक जेन्ना हो अवॉर्ड जालो ट्रायब्युनलाचो, तेन्ना सगळ्यांनी अशें मानलें की हें जें जालां पळय तें बरें जालां म्हणून. सेलिब्रेट केलें. सेलिब्रेट केलें ही वेगळी गोश्ट, पण तेन्ना तो मान्य करून घेतलो. सगळ्यांनी मान्य केलें, पब्लीक स्टेटमेंट जालें की आमकां अवॉर्ड आसा तो आमच्या फावरार आसा. आनी तो अवॉर्ड चॅलेंजूच करूंक ना. ऑलमोस्ट 1 इयर कितें करून. एक वर्स चॅलेंज करूंक ना. तर जेन्ना म्हज्या लक्षांत आयली ही गोश्ट की अवॉर्ड चॅलेंज जावंक ना आनी हो जावपाक जाय म्हणून, कित्याक तुमी आमी charge त्रासान घेतल्यावर. पडटले. आमी चार्ज घेतल्या उपरांत इमिजिएटली हांवें फायल मूव केली आनी ती फायल मूव करून त्या बेजिसाचेर गव्हर्मेंटानी क्विकली एक्शन घेतली आनी इमिजिएटली आमी ती अपील फायल केलें सुप्रीम कोर्टान. आनी आमकां स्वताक लकी म्हणपाचें की सुप्रीम कोर्टान एक वर्साचो जो आमचो डिले आशिल्लो तो माफ केलो. म्हणून आज खंय तरी आमी उलोवं शकता, कितें तरी आमी ऑब्जेक्ट करूं शकता, कितें तरी आमी एक्शन घेवं शकता. जर आमी ते अपील फायल करूंक नाशिल्ले टायमार जाल्यार आज परिस्थिती अशी आशिल्ली की आमकां कांय उलोवपाक चान्सूच नासपाचो. DPR ऑब्जेक्शन आमी घेवंक शकचे ना. डीपीआराकूय ऑब्जेक्शन घेवं शकनाशिल्ले आनी आमी रस्त्यारूय येवं शकनाशिल्ले. कित्याक आमी आमकां स्वता डिक्लेअर केलें न्ही आमी जिखले म्हणून. तर तो आमकां म्हाका दिसता की त्या टायमाचेर आमी एक सारको चूक जाली. करेक्ट निर्णय आमी टायमार घेतलो आमी. आनी पयलींची जी ती मिस्टेक एक जाली, पण ती ताजी सुदारणा जाली. मिस्टेकीची तितली आमकां लॉस जावंक ना, कारण आमी इमिजिएटली एक्शन घेतलें. म्हणून आमी आज खंय तरी आमी आसा, आमी झगडूं शकता, फायट करूं शकता, नाल्यार आमी आज हात वयर करपाची परिस्थिती आमची आशिल्ली. पण ह्या म्हादयच्या मॅटरान कितें जावपा तें फक्त कोर्टान जावपाचें. जरी लोक एके कडेन बी येता तो सपोर्ट गरजेचो, पण कितें जावपाक जाय तें कोर्टान जावपाचें, कितें जावपाक जाय तें कोर्टान डिसिजन जातलें. आमची केस चार वटेन तशी स्ट्रॉंग आहा, म्हणजे काय आमी पळय. चडशे हल्लेल्यान जमा आहा अशें कितें. ना, पळय कशें आसा न्ही, तुमकां सांगल्या त्या प्रमाणे तांकां 188 टीएमसींतलें उदक तांकां 3.9 दिलां. सो आमी झगडटा हें फक्त 3.9 ह्या उदकाक. 3.9 जें उदक आसा पळय टीएमसी उदक ह्या लागून झगडटा. आनी आमचें म्हणणें कितें आसा, पयलीं पासून जेन्ना केस मांडल्या ट्रिब्युनलान सुद्दां, इन बेजीन यूज कितें आसा पळय न्ही, ताका आमी कांय ऑब्जेक्ट करूंक ना. बेजिना भितर जे यूज आसा पळय ताका आमी कांय ऑब्जेक्ट अजून मेरेन करूंक ना. आमच्या प्लिडिंग्सान करूंक ना, आमच्या रेकॉर्डार खंयच करूंक ना. आमचें ऑब्जेक्शन आसा डायवर्ट करपाक. आनी तांचें म्हणणें अशें आसा की हुबळी धारवाडाक उदक कमी आसा पिवपाचें, म्हणून तांकां उदक जाय. आनी ट्रायब्युनलानूय तेंच तांचें म्हणणें मान्य करून घेतलां की उदक आसा पळय तें पिवपाक म्हणून तांकां हुबळी धारवाडाक दिवपाचें अशें म्हणून मान्य केलां. ताचेर आमचे खुबशे आर्ग्युमेंट आसा. एक म्हणजे आमचें म्हणणें अशें आसा की तुमची जी थंयचें उदक आसा तें तुमी सारकें यूज करिना आनी तुमी आर्टिफिशियल स्कॅरसिटी दाखयता थंय. आनी ही आर्टिफिशियल स्कॅरसिटी दाखोवन तुमी उदक हें 3.9 जें पिवपाक म्हणून उदक धाडटा आनी त्या पॉयंटाचेर तुमी तें डायवर्शन करता, असो एक आमचो मुद्दो आसा. दुसरो आमचो मुद्दो असो आसा की इवन जर ट्रायब्युनलान म्हटलें की तुमी हें 3.9 डायवर्ट कर म्हणटा, जाल्यार कायद्यान शक्य ना तें. कित्याक ट्रायब्युनलान अल्टिमेटली कितें म्हटलां की तुमकां इतलें एलोकेट केलां उदक, पण जर कायदेशीर तुमकां जर परमिशनां जर मेळत जाल्यार तुमी डायवर्ट करा. तातूंतच म्हणलां तें क्लॉज आसा, तातूंतच बरयलां की ही परमिशनां सगळीं लागतली म्हणून. जो मेरेन जी परमिशनां मेळना तो मेरेन करूं शकना, हें तातूंतच बरयलां. ट्रायब्युनलाची ऑर्डर आमी डायवर्ट करपाक मेळटा अशें ना ना, बाकी सगळी बाकीची परमिशन हाका लागून ही इम्पॉर्टंट आसा की आमी जे हे परमिशनां दिता हाका लागून झगडपाक जाय आमकां. जी ते FC फॉरेस्ट क्लियरन्स म्हणटा पळय न्ही, तें जें तांणी परमिशन मागलां न्ही,
तें ऑब्जेक्ट करून आनी तें आमी बंद करपाक जाय. आनी ताका लागून हो जो इशू आसा पळय न्ही, हो इम्पॉर्टंट इशू आसा. सो हे कोर्टाच्या मॅटर भितर आनी एक डिमांड जाता म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी तिजो रोल कितें आसतलो आनी ती कशी हेल्प करतली वॉटर मेंटेन. आतां कितें जालां न्ही, कर्नाटका हे बेकायदेशीररित्या उदक ते डायवर्ट करता कळसा कडेन. ताका कसलें परमिशन ना, कांय ना, कांय ना. इनफॅक्ट ट्रायब्युनलान ताका ऑर्डर पास केल्या तें उदक डायवर्ट करपाचें बंद कर म्हणून. तें प्लग करपाक लायलां. आनी तरी आसतना ते कर्नाटका करता, इलिगली करता. ह्यो गोश्टी जर थांबपाच्यो आसा समज जाल्यार ही म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी म्हणटा पळय न्ही, ही इम्पॉर्टंट आसा. ही ऑथॉरिटी आसा पळय इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी आसतली ती. तातूंतले 3 मेंबर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आसतले. आमचो एक, महाराष्ट्राचो एक, कर्नाटकाचो एक आसतलो. ताचो एक चेअरमॅन आसतलो. आतां ह्यो ज्यो सगळे जे कर्नाटकाच्यो स्किमी कितें कितें आसा पळय त्यो सगळ्यो सुपरवायज ही ऑथॉरिटी करतली. आमच्यो स्किमी आसा त्यो ऑथॉरिटी करतलीच सुपरवायज ती. पण जर तें इलिगल डायवर्शन जाता खंयचें तें सगळें सुपरवायज करपाक ही ऑथॉरिटी एकदम इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक ती ऑथॉरिटी वचून इन्स्पेक्ट करपाक मेळटलें. तांकां इन्स्पेक्शन करपाक मेळटलें, रिपोर्ट करपाक मेळटलें आनी डायरेक्शनां दिवपाक मेळटलीं तांकां. समज जर उदक जर इलिगली डायवर्ट जालां जाल्यार बंद करपाक मेळटलें. कित्याक ह्यो सगळ्यो ज्यो प्रोजेक्ट जे आसा पळय हे तांच्या कंट्रोलान येवपाचे आसा. तांच्या हातान परत परत कोर्टान वचपाची गरज ना. आनी प्रत्येक गोश्टी ते इन्स्पेक्ट करपाचे वचून. आनी ताणें कितलें उदक डायवर्ट जाता, कशें जाता, कितें सगळें तें सांगूं शकता आनी ऑर्डरी पास करूं शकता. म्हणून ही ऑथॉरिटी इम्पॉर्टंट आसा. ती ऑथॉरिटी कायमची उरपाची ही न्ही. कायमची उरपाची ऑथॉरिटी. आनी आमचें अशें म्हणणें आसा की ती ऑथॉरिटी जी आसा पळय न्ही ताचें हेडक्वॉर्टर्स पणजे आसचें म्हणून. अशें आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन स्ट्रॉंग मागणी केल्या की हे ऑथॉरिटीचे जे हेडक्वॉर्टर्स आसा पळय ते हांगा जावपाक जाय. कित्याक हांगच्यान हें इन्स्पेक्शन करपाक बरें पडटलें. सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक प्रपोजल घाल्लें की ते ऑथॉरिटीची हेडक्वॉर्टर दिल्ली आसपाचें म्हणून. सो ताजेर आमी बरोवन घातलां तांकां की ना तशें जावचें ना म्हणून. कित्याक हांगा जर इन्स्पेक्शन करतले, हांगा जर मॉनिटरींग आनी कंट्रोल करतलो जाल्यार ती ऑथॉरिटीचें जें ऑफीस आसा पळय हें म्हादय बेजिनानूच आसपाक जाय. आनी आमी मागणी केल्या की ती पणजेच आसपाक जाय म्हणून. कित्याक जास्तसो जो भाग आसा 2003 स्क्वेअर किलोमिटरांतलो जास्त भाग गोंयान आसा. जर तो गोंयान आसा जाल्यार गोंयानूच आसपाची ती ऑथॉरिटी म्हणून अशी आमची मागणी आसा. ऑथॉरिटी एकदा स्थापन जाली की चडशे प्रश्न तितूंतल्यान हय, एक म्हणजे प्रश्न जे इलिगल जे डायवर्शन आनी जी तांची आगाऊपणां जी आसा कर्नाटकाची तुमी पळयलें आसतलें की तामिळनाडू बरोबरूय तांणी सगळेच शेजाऱ्यां बरोबर सगळ्या शेजाऱ्या बरोबर उदकाक लागून झगडटा तो. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्रा. तर ह्यो ज्यो गोश्टी आसा पळय न्ही थंय तुमी फाटल्यान लक्षान आयलें आसतलें कावेरीच्या टायमाचेर ते ट्रायब्युनलाची ऑर्डरूच फॉलो करिनाशिल्ले म्हणून सुप्रीम कोर्टान तांच्या अगेन्स्ट कंटेम्प्ट काडिल्लो. सो ह्यो गोश्टी जर एवॉयड जावपाच्यो आसा जाल्यार ही ऑथॉरिटी इम्पॉर्टंट आसा आनी ती ऑथॉरिटी कंट्रोल करतले उदक इलिगल डायवर्शन जालां ना हें पळोवपाचें म्हणून ती ऑथॉरिटी इम्पॉर्टंट आसा. आनी एक तुमी केस सांगली म्हादय बचाव अभियानाची सुप्रीम कोर्टान चालू आसलें तें काम करिना म्हणून सांगता ती डिस्पोज केल्ली पण तशें फुडें जावंक ना. सो त्या केसीचो खंय तरी तेंच्यांनी अपील करता स्टेटीक फायदो तांणी करूं शकता. तांणी एक्चुअली कंटेम्प्ट पिटिशन घालूं शकता ते सुप्रीम कोर्टान. सो तें आसा तांकां रायट आसा तांकां वचपाचें कोर्टान ते करपाक शकतात. सो आतां स्टेटीक हे लिगल दोन फ्रंटाचे एक गव्हर्मेंट लेवल आनी एक कोर्टाच्या लेवलाचेर फायट करपाक जाय. बरोबर आसा. सगळ्या तिनूय लेवलाचेर करपाक जाय हे विशय. पॉलिटिकली आसात म्हणजे आतां हेजी परमिशनां अल्टिमेटली कोण दिता? सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता. बरोबर. पण सेंट्रल गव्हर्मेंट जेन्ना परमिशनां दिता पळय न्ही ते कायदेशीर बाबी ह्यो सगळ्यो पळोवपाक जाय आनी ह्यो तर सामक्यो स्ट्रॉंग कायदेशीर बाबी आसा अशें. केसी ज्यो कोर्टान मदीं ते जानेवारीचे फर्स्ट विका हियरिंगां येतल्योच्यो जाल्यो मागीर ती येवना. सो फुडलें केन्ना येवपाक शकता? आतां जे आमी जे IE आसा पळय न्ही आमी आतां फाल्यां ह्या विकान एसेस करतले केन्ना घेवपाचें तें आनी त्या प्रमाणे आमी सुप्रीम कोर्टान रिक्वेस्ट करतले की आमचें एप्लिकेशन बेगीन घे म्हणून मेन्शन करपाचे प्रयत्न करतले. हे आशिल्ले एडवोकेट जनरल गोंयचे देविदास पांगम सर. तेंच्यांनी मुद्दे मारल्या की कोर्टान आमी मॅटर फायट करता पॉलिटिकली फायट करपाक जाय एडमिनिस्ट्रेटीव लेवलाचेर फायट करपाक जाय आनी हें सगळें स्टेट करता आसतना जशें कर्नाटका ह्या विशयाचेर एके कडेन एकत्र रावल्या एके मुद्द्याचेर तशें गोंयानू सगळे हे एके कडेन आसपाक जाय. 4 जाणांची तोंडां 4 कडेन आसपाक जाय आनी एकजूट रावपाक जाय असो सल्लो एजीन दिला.